गोंयभर पावसाचो परत नेट, कितल्याशाच सुवातांनी हुंवाराची स्थिती, रस्ते उदकापोंदा, शेतां भाटांनी उदक, झाडांची पडझड. बुधवारा ऑरेंज अलर्टाचो अदमास, पावस 170 इंच पार. रियल इस्टेट प्रोडक्ट धरून 101 आयटमांचो जीएसटी रेट रिव्ह्यू, स्लॅब रियलायझेशना विशीं मंत्रीगटाची म्हत्वाची बसका आज फाल्यां गोंयांत. मडगांवां खारेबांदार बेकायदेशीर कत्तलखानो चलोवपी असलम बेपारी, ताचे फामिली आड गुन्यांव, गोरवां आनी दुकरांचे चरबीची तस्करी करता म्हूण आरोप. प्रायव्हेट प्लॉटाचे रिजनल प्लान आनी प्लान वाठारांनी झोन बदलपा विशीं टीसीपीच्या कलम 39(1) गोवा फाउंडेशनाचे हायकोर्टात आव्हान, टीसीपी कोर्टाची नोटीस. बीच वेडिंगाचे फी वाडीचेर सरकाराचो यू टर्न, दिसाक 1 लाख फी आतां 5 दिसाक 1 लाख. मंत्रिमंडळान निकतेच काडिल्ल्या अधिसुचोवणेंत खंय टायपिंग एरर. म्हापसा बाजारपेठेत स्ट्रीट लायटी पेटनात, वाठारात चोरयो, पुलीस टॉर्च घेवन गस्तीक. बाजारपेठ जाग्यार घालूंक आमदार फेल, थळाव्यांचो आरोप. गोवा मेडिकल कॉलेजीत दोतोराचेर हल्लो करपी केरळचो पर्यटक आरिफ सिद्दीकी 14 दीस कस्टडीत. जीएमसीचेर दोतोर म्हणटा असले प्रकार खपोवन घेवचे ना. घोग्यांनी पावसाक लागून वेर्णा लोटले, हायवेचेर पालसण कोसळ्ळी, येरादारी खातीर एक लेन बंद. कुडबोड आनी मोबोर जेटीचेर कॉलेराच्यो 7 केशी. दोतोर उत्कर्श बेतोडकार म्हणटा आतां मेरेनच्यो केशी पावले 218 डीएलएफाचो प्रोजेक्ट पळोवन वायट दिसता. बीजेपी सरकारान प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली ना, कोणे दिल्या ती सोदची. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. मुडा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाच्या निवाड्या उपरांत बीजेपी मागता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचो राजीनामो. सिद्धा चल्लो सुप्रीम कोर्टात, काँग्रेसीचो तेंको. कोलवा स्क्वॉडाची कोप्टा कायद्या सकयल कारवाय. तंबाखू उत्पादनांचे बेकायदेशीर विक्री खातीर कितलीशींच हॉटेलां आस्थापनांचेर कारवाय. हारिनी अमरा सूर्यान घेतलो श्रीलंकेची नवी प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत. ती श्रीलंकेची 16वी आनी 3री बायल प्रधानमंत्री. युपीत फेक चलनाच्या केशीत सपाच्या दोगा फुडाऱ्यांक अटक. फेक नोटी, पिस्तुलाच्यो गुळयो जप्त, एकूण 10 जाणांक अटक. रिलायन्स होम फायनान्सात गैरव्यवहारा खातीर सेबीन अनिल अंबानीचो पूत जय अंबानीक घालो 1 कोटीचो तालाव. 45 दिसांत तालाव फारीक करपाची ऑर्डर. तामिळनाडूत आतंकी संघटनांच्या भरती विशीं प्रकरणात NIAच्यो 11 सुवातींनी धाडी. महाराष्ट्राच्या बदलापुरात बलात्काराच्या केशीतलो आरोपी अक्षय शिंदेचो एन्काउंटर. उत्तर प्रदेशात दोगा दरोडेखोरांक एन्काउंटरात मारले. राजकीय विरोधकांचो जळफळाट. रशिया बरोबर चलिल्ले गॅर सोंपोवपाच्या लागीं पावल्यात. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या तेंक्याची गरज, युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की उलयलो. हिजबुल्लाचेर लेबनानान बिरूज शारात टार्गेटेड हल्ले. एअर स्ट्रायकात 500 वयर सोंपले. सुमार 1800 जखमी. हिजबुल्लाचोय रॉकेट मारो. शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते. सेन्सेक्स 47 पॉइंट पॉझिटिव्ह जाल्यार निफ्टी 25,945 ओपन.